हेल्मेट सक्ती मोहीम येरादारी खात्यान बरीच मनार घेतल्या। हेल्मेट नाशिल्ल्यांक तालाव फारीक करूनय हेल्मेट घाल्याशिवाय मोटरसायकल चलोवंक मेळची ना। येरादारी संचालक अरुण देसायान ही गजाल स्पष्ट केल्या। फाटल्या 4 दिसांक येरादारी खात्यान 300 लोकांक जाल्यार येरादारी पुलिसांनी 1200 लोकांक तालाव दिल्यात। मोटरसायकलीचेर फाटल्यान बसतल्यांक हेल्मेट सक्ती करपाचेर मात अजून पुलिसांक सरकारी आदेश आयिल्लो ना। 2 ऑक्टोबराच्यान गोंयांत मोटरसायकलीचेर फाटल्यान बसप्यांक हेल्मेट सक्तीचें केलां अशें येरादारी खात्याचे अधिकारी सांगतात। येरादारी पुलिसाक मात कांयच खबर ना। 2 तारखेच्यान ड्रायव्ह स्टार्ट केला आनी हेल्मेटाचो रूल आमी स्ट्रिक्ट केला ऑन द रोड। म्हणटकच फायनी अशें आसा 2 तारखेक आमच्यो 400 सुमार केसी जाल्या, मागीर 3 तारखेक 265 जाल्या, 4 तारखेक 315। ना डबल न्ही, आतां आमी वी आर ओनली इम्प्लिमेंटींग हेल्मेट्स स्ट्रिक्टली फॉर द रायडर ऑन द रोड। सबसिक्वेंट आमकां इन्स्ट्रक्शन येता त्या प्रमाणे आमी वी वील एक्ट। आतां आमी वी आर ओनली एन्श्युरिंग दॅट ऑल पीपल हू आर ऑन द हायवे रायडींग ऑन द हायवे ऑन अ 2 व्हिलर वील वेअर हेल्मेट्स। न्ही ताजे बद्दल म्हाका इन्स्ट्रक्शन येना। आय एम फॉलोईंग इन्स्ट्रक्शन येना बरोबर आमी करतले। रायट नाव we are only ensuring that strict helmet is worn on the road by the rider. हेल्मेटाची सक्ती नासल्यार देखून सगळ्यांनी हेल्मेट वापरूंकूच जाय अशें हैदराबादच्यान आयिल्लो पर्यटक म्हणटा। अभी ड्राइवर ने कहा था जिसके कार में आया था कि अभी नया रूल निकला है तो हेलमेट इज़ कंपलसरी, लेकिन हम लोग ने सेफ्टी के लिए पहना है। मैं अभी हैदराबाद में रहता हूँ, वहाँ पर कंपलसरी नहीं है, बट आई स्टिल वेयर हेलमेट ऑल द टाइम। दोगांकूय हेल्मेटाची सक्ती केल्यार लोकांक त्रास जातले अशें बेतीच्या राजेंद्र वळवयकाराचें म्हणणें। आता आमी एकूच घेवन शॉपार गेल्यार थंय विचारता एकदां परत गडबड जाता। आतां समज इमर्जन्सी कितें येयल्यार बायल खंय जावं चेडो कोणाकूय घेवन गेलो जाल्यार मागीर दुसरें म्हणजे लिफ्टूय दिवंक कोणाक मेळची ना, म्हणून एक कंपलसरी ओके आसलेलें, 2 म्हणटूंक मातशें त्रास जाता न्हू। प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस आनी तुळशीदास च्यारी। नव्या दाबोळे विमानतळाची ताक 1,36,00,000 प्रवाशांची वर्स 2045 मेरेन नव्या विमानतळाची गोंयांत गरज पडची ना। सरकार म्हणटा मोपा जातकच 2045 वर्सा 1,30,00,000 ट्रॅफिक जातलें। ताका लागून मोपाची गरजच ना म्हण पीपल्स फॉर दाबोळेचो निमंत्रक फादर एरमित रिबेलोन आर्ग्युमेंट घाला। तो प्रुडंटाच्या हेडोनात ही गजाल उलयलो। मोपा विमानतळा फाटल्यान लँड माफिया आसा म्हण आरोपूय फादर एरमितान केला। Now, on what grounds you are claiming that sufficiency of Daboli? पहिल्या फेजाची कॅपॅसिटी म्हणजे 44 lakhs. बरोबर. सेकंड फेजाची 58 lakhs. And third phase that will complete in 2045 13.1. दाबोलीचो न्यू टर्मिनलाची आमचे लगी आसा ते बरयल्ले आमकां आरटीआयन दिला ते प्रमाणे पळय. सो the capacity will be 13.65. So where is lies the need for another airport? ICAO's conclusion सांगता the best solution of Goa is single airport. Air traffic of Goa, ADPI सांगता by 2035 it may reach to 7.3. ICAO सांगता it may reach to 9.2 by 2035. दाबोलीचे एअरपोर्टाची न्यू टर्मिनल कॅपॅसिटी is 13.65 million. So I don't understand why is the government is going ahead. आता नवो एअरपोर्ट मोपाक बांदून सिंधुदुर्ग आणि महाराष्ट्र डेव्हलप करूंक सोदता, वो गोंयकारांक डेव्हलप करूंक सोदता, हो मोठो प्रश्न. So unless and until you create that mass movement, things are not going to change. And now once again आम्ही परतून लोकांची वयता. We are going to revive the village wise meetings. जेन्ना आमी अजित सिंग द फॉर्मर एविएशन मिनिस्टराक मेळ्ळे, द फर्स्ट थिंग्स दॅट केम आउट फ्रॉम हिज माउथ दॅट टाइम, देर आर लॉट ऑफ कंपल्शन टू बिल्ड दॅट एअरपोर्ट फ्रॉम दोज हू बॉट द लँड अराउंड द एअरपोर्ट एरिया. दिस वर हिज वर्ड्स. He told you this directly. हे डायरेक्टली सांगला सारखे. माझी कमिटी असली, आम्ही कमिटी बरोबर सांगला. किती म्हणतात की मोपा हॅज बिकम अ लँड माफिया ऑपरेशन. असे झाले न्हू. गोवा मीट कॉम्प्लेक्सात गोरवाची कत्तल करतना हायकोर्टाच्या निर्देशाक खुट्याळ्याक मारले म्हण गोवंश रक्षा अभियानान आरोप केला। मीट कॉम्प्लेक्सात सोमारा 78 गोरवां मारली।
5 गोरवां तपासले उपरांत रिजेक्ट केली. अभियान म्हणटा सरकारी अधिकाऱ्यांनी कुर्बानी हाडिल्ल्या गोरवांचेर सारकें लक्ष दिलें ना. अभियानाच्या आरोपांचेर ट्रेडर्सांक विचारल्यार कोणूच कांयच उलयना. हायकोर्टान ट्रेडरांक शिटकावणी दिवन ईद्या गोरवांची कत्तल फक्त गोवा मीट कॉम्प्लेक्सा पुरती मर्यादीत दवरिल्ली. ॲक्च्युली हायकोर्ट ऑर्डर असली की ट्रान्सपोर्ट सर्टिफिकेट तांच्याकडे आसूंक जाय टू कॅरी द कॅटल्स, ती नासली. आतापर्यंत जे भितर बुल्स गेले ते 78 भितर जे भितर पावले एका बैलाक भितर ट्रान्सपोर्ट सर्टिफिकेट टू कॅरी द कॅटल अशी RTOची सर्टिफिकेट नासली, फक्त डॉक्टराची सर्टिफिकेट आसली तांचे कडेन. ते बी कुडाळ डॉक्टर महाराष्ट्राच्यान सगळे बुल्स हाडलेले आनी भितर बरे सगळे बैल आसा. भितर एक गजाल केली ती डॉक्टरांनी आजच्या दिसा 3 बैल रिजेक्ट केले. भितरलो एक बैल तो शेता कामाक वापर जाता अशें म्हणून आनी 2 बैल अंडर एज आसा अशें. आनी कालच्या दिसा तांच्यांनी 2 बैल रिजेक्ट केले. अशें टोटल 5 बैल रिजेक्ट केले. पूण ते कॅरी करपाक सुद्दां तांकां परमिशन जाय पडटा, ते ना तांचे कडेन. ऑनरेबल हायकोर्टाच्या डायरेक्शना प्रमाणे जावंक जाय आसलें, पूण तशें न करता हे सगळे वायोलेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स जाल्ले आसा आनी गव्हर्मेंट जो हे ऑफिसर्स आसा हे ताका रिस्पॉन्सिबल आसा. गोवंश रक्षा अभियानान पणजे पत्रकार परिशद घेतली. देशी गायी राखपाक सरकारान पावलां मारची म्हूण अभियान मागता. गोहत्या बंद करप सरकाराक जमना जाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार मोर्चा व्हरपाची तयारी अभियानान केल्या. देशी गोवंश आसा तो रक्षणा खातीर आमचे कामधेनू योजनेत जी गीर आनी सहीवाल हे आस्पाव करतले अशें म्हणून तांच्यांनी फक्त आश्वासन दिलें. येणाऱ्या जर म्हयन्या भितर हे जर जालें ना जाल्यार आमी जे वेटरनरी आमचे मिनिस्टर आसा आनी मुख्यमंत्र्याच्या घराचेर आमी मोर्चा व्हरतले. म्हयन्याचो टायम दिता. जर तांच्यांनी हे केलें ना जाल्यार आमी तांच्या घरार सगळे संघटना मोर्चा व्हरून तांकां दाखोवन दितले की तुमी ह्या पदाचेर लायक ना, तुमी राजीनामा दियात. गायीची हत्या तुम्ही असताना हे जातात त्यांना गायीक संरक्षण दिया. आणि घटने प्रमाणे मुख्यमंत्री हो त्या राज्याचो जबाबदार आसा की इल्लीगल खंयच गायीची हत्या जावची न्ही आनी लिगल सुद्धा, कित्याक गायीची हत्या ही कॉन्स्टिट्युशनांतल्यान बॅन आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.